तुमच्या भितर खूप जाणांगेर दिवाळीचे ऑलरेडी चिरमुले उरले असतात. बेस्ट ब्लॉग्स असता. सबस्क्राइब लाईक सगळं करा, कॉमेंट करा. माशी पळत घालता. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग तुमका. वेलकम बॅक टू वायब्रंट विदीश. आणि कशी आसात तुम्ही सगळी? विशाल कामाक गेला, जेवपाक येतलो. आज लायट ना हांगा. लायट ना म्हटल्यार हांवें सकाळी हुमण बीन केला सुंगटाचें. म्हाका विशालान सांगलेलें एक वेळ लायट वतली म्हणून आज 10 सुमार. सो केल्लें, पण एक प्रॉब्लेम जालो म्हटल्यार म्हाका मोबायल चार्ज करपाक मेळूना. सो बॅटरी म्हजी मातशी लो आशिल्ली, बट ती पावर बँक सेव्ड मी. सो हांवें म्हाज्या पावर बँक आसा तातूंत मातसो तो मोबायल चार्ज केलो. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार म्हजी मां हांगा आयिल्ली आसा, बिकॉज म्हणजे अक्षय आनी श्रद्धा ती शिमला गेल्ली आसा भोंवपाक. सो ती एकटी थंय कितें करतली, एकटें रांदूनय करून जेवपाक वाज येता. सो हांवें तिका कितें म्हटलें, तूं यो हांगा फॉर सम डेज. एक्चुली ती येवपाक सोदना, तिका हांवें यो करून फोर्स करून हाडलें. आनी ती आयली हांगा. आनी मातशें बरें दिसता मां बीन आयली जाल्यार घरा. येवन हांगा कितें ना कितें काम करीत आसता आपलें. ओग्गी म्हणून बसना, कितें कितें करीत आसता. कितें करता गे तूं? कोपयाळे शिवता. ती कितें कितें करीत आसता येवन आपलें. ओग्गी म्हणून बसना, तिका एका जाग्यार बसपाची संवय आसना. काम करून आयल्लो जीव. गुड इवनिंग तुमकां. आज सांजचे न्ही च्या बरोबर आज भेळ करया आमी. हांव कशी भेळ करता ती तुमकां दाखयता. एक्चुली तुमच्या भितर खूप जाणांगेर दिवाळीचे ऑलरेडी चिरमुले उरले आसतले न्ही. सो तुमी तेजी भेळ करपाक शकता. भेळ खूब टायपची आसता. सुकी भेळ आसता, ओली भेळ आसता. पण हांव कशी करता ती तुमकां आज दाखयता. तुमी करून पळया एकदां ट्राय, आनी कशी जाली ती सांगा म्हाका कमेंट करून. सगळ्यांक पयलीं ह्या आमटाण हांवें दनपारची उदकान भिजत दवरलेली. तिचो आतां कोळ करून घेवया, म्हणजे गाळून घेवया. फायन पेस्ट टायप करया. ही अशी मेळटा. मागीर तातूंत तुमकां जाय तितलो मिरसांगे पावडर घालपाचो. तुमकां कितलें तिखट जाय त्या प्रमाणे. मागीर हो जिरा पावडर एड करपाचो. एक टीस्पून घालपाचो. मागीर चाट मसाला, म्हजे कडेन हो सुहानाचो चाट मसाला आसा. चाट मसाला घातल्यार मातशी चटपटी जाता भेळ. तो 1 टीस्पून घालपाचो. मागीर गोड घालपाचें. बरें मिक्स करपाचें. आनी हें तुमी मिक्सराचेरूय मिक्स करून घेवपाक शकता. पण हांव जी एक टीप तुमकां सांगता हांव कशें करता ती. गरम तोपाचेर हो आयदन दवरपाचें, म्हणजे तें न्ही गोड मागीर पातळ जाता अशें. हो तोप घेवपाचो. भेळ करतना न्ही मोस्टली व्हडलोच तोप घेवपाचो, म्हणजे मिक्स करपाक बरें जाता. चिरमुले घालता हांव हितून. मागीर तितून हो बारीक चिरलेलो कांदो घालता. एक हरवी मिरसांग घालता, बिकॉज आमी ऑलरेडी तांबडो मिरसांगे पावडरूय घातला म्हणून एकूच घालता. आनी हो टमाट बारीक चिरलेलो. आनी ही आमची पेस्ट काय बरी जाल्या पळया, फायन पेस्ट. ही आमट तिखट गोड चटणी आमची, ती तितून एड करया. आनी हें मागीर बरें मिक्स करून घेवपाचें. मागीर हेतून आनी जाय तितली तुमकां पळोवन चटणी घालात. मागीर ही कोथंबीर घालपाची बारीक चिरलेली. परत मिक्स करा.
आनी हो बारीक शेव हो असो मुठीन असो हें करूनय घातल्या जाता मातसो आनी बारीक करून, नाल्यार तसोच सुद्दां घातल्या जाता, पण बारीक शेव घेवपाचो. हें परत मागीर सगळें मिक्स करात. सो आमची ही भेळ रेडी. बरें जालें गे? फ्रेंड्स, आज हांव आनी मां खंय आयल्या पळयात, म्हज्या बेस्ट फ्रेंडागेर आयल्या आनी ताचें नांव आसा प्रितम. एक्चुली ग्रॅज्युएशनाक बरोबर GVMS कॉलेजीन फोंड्या. सो सद्दां आपयना केन्ना मां आमगेर येताली तेन्ना ते आपयत आसताले. आमकांच एक्चुली टायम मेळनाशिल्लो येवपाक, पण फायनली तो टायम आयलो आनी आमी आसा तेंगेर आयल्या. सो हे प्रितम म्हजे बेस्ट फ्रेंड आनी इमा. आज दोगांय मॅचिंग जाल्यात, ती ब्लू जाल्यात. या मॅचिंग टुडे. आनी सामकें बरें बरें पयलीं आनी हो ताजो चलो, ताचें नांव आसा पार्थ. आनी तांकां सांग शेअर कर आनी सबस्क्रायब करा. आणि जे बेस्ट ब्लॉग्स असता सबस्क्राईब लाईक सगळं करा, कॉमेंट लागना हरशी सायडीचे बी. मागीर आमी एक शॉपार गेल्ली. त्या शॉपार न्ही अशे बरे बरे एंटीक पीसीस आशिल्ले, म्हणजे गिफ्ट्स बीन कोणाक दिवपाक जाय जाल्यार बरे बरे प्रॉडक्ट्स आसात थंय ॲट रिजनेबल प्रायसीस. आनी हें शॉप न्ही वास्कोनूच आसा आनी तेचें नांव आसा मिनाक्षीज आर्टिरियो. तुमी डेफिनेटली विजीट करा तुमकां जर कोणाकूय गिफ्ट्स बीन दिवपाक जाय जाल्यार. हॅलो फ्रेंड्स, आज तुमकां एक रेसिपी दाखयता. ती केळ्यांचे बन्साची रेसिपी आसा ती. आनी ती रेसिपी न्ही म्हाजी मां तुमकां दाखयतली, कित्याक इतले बन्स केल्या केळ्याचे आनी ती आतां सामकी स्पेशलिस्ट जाल्या आनी ती तुमकां आतां एक्सप्लेन करतली ते कशें करप तें. सो तुमी पळयात ही रेसिपी. ओके, पयली 4 केळी ग्रीन येता पळय केळी, ती 4 घेवपाची. ती बरी पिकलेली आसूंक जाय. मागीर ती बरी स्मॅश करून घेवपाची अशी. ही तुमी पळयल्याच आसतली. ही स्मॅश करून दवरलेली आसा. मागीर तातूंत थोडेशे तुमचे आवडटा जाल्यार न्ही चड घालपाचे, नाल्यार थोडेशे जिरे घालपाचे, थोडे जिरे घालपाचे. मागीर तातूंत मीठ घालपाचें, थोडे मीठ घालपाचें, चड न्ही. मागीर भितर इल्लीशी हळद घालता हांव, येल्लोईश जावंक जाय म्हणून. इल्लीशी मातशी पळय हळद. त्या प्रमाणे साखर घालपाची. चड गोड जाय न्ही जाल्यार चड घालपाची, गोड बी जाय जाल्यार, नाजाल्यार कमी घालपा. 2 चमचे घातल्यार पुरो. मागीर भितर इल्लोसो खावचो सोडा घालता. हो पळय इल्लोसो सोडा घातला हांवें तो, आनी मातसो घालता. जितलो भितर उदक घालपाचें ना, इल्लें सुद्दां उदक घालपाचें ना. जितलो पळय वता न्ही तितलो मैदो घालपाचो. म्हाजो जितलो भितर एड जाता न्ही तितलो मैदो घालून सगळें अशें बरें एक करून घेवपाचें. हें आतां अशें मळून जालें, बरें एक करून घेतलें. मातशें तें मोवशें कशें दिसतलें.
आनी हें आतां अशेंच धापून दवरपाचें आनी फाल्यां करपाचें. आनी जर मोवशें दिसता न्ही जाल्यार मातशें इल्लें सुकें पीठ घाल. फ्रेंड्स नेक्स्ट डे अबे आतां रातभर तें पीठ दवरलेलें मान हें करपाक बन्स तें आतां अशें जालां आनी ती आतां तें लाट्टा अशें. चड पातळ बीन करप ना, अशें नॉर्मल सायज करपाची. आपल्याक जाय तितले थोड्यो लाटलेल्यो आसात हांगा अश्यो. हांगा हांवें तेल तापत दवरलां सो तें मागीर एक एक करून तळप. तेल हांगा आतां तापलेलें आसा. काय बरें फुगतात पळय. सोडपाक अशें भंय दिसता जाल्यार असो दवरा हेजेर आनी जाऱ्याचेर आनी हळू अशें हितून सोडा. ही एक टीप तुमकां. जर तुमकां तेलान जर डायरेक्ट सोडपाक अशें भंय दिसता जाल्यार तुमी हेजेर दवरून अशें सोडपाक शकता तेलान बन्स. काय बरो दिसतात पळय. असो पळोवनूच अशें दिसता की ताका खावू असो. इतलो बरो दिसता ताका. रिटर्न जावं शिमलाच्यान आयल्या सगळे. कशें आसा रे शिमला क्लायमेट? अक्षय आनी श्रद्धा हें म्हाका आनी विशाला काडला तेणी शिमलाच्यान. हो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता फ्रेंड्स. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. लव यू ऑल. बाय बाय.